दीस आयतार, मार्चाची 8 तारीख 2026. प्राचीत कळसो तिसरो आयतार. पयलें वाचप निर्गमन पुस्तकांतलें वाचप. अध्याय 17 वोळ 3 तावन 7 पर्यंत. पूण थंय लोक उदक नासतना तानेन वळवळ्ळो आनी मैजे विरोध शीण उलोवंक सांग लागलो. आमकां तुवें इजिप्तांतली कित्याक भायर हाडली? आमी आमच्या भुरग्यां बाळां आनी जानवरां सांगता हांगा तान्यान मरचे खातीर? मैजेन सर्वेस्पराक बोब मारली आनी म्हळें, ह्या लोकांक हांवें कितें करचें? आनी थोड्या वेळान ती म्हाका फातरावचेर आसात. तेन्ना सर्वेस्परान मैजेक म्हळें, इस्रायली तांच्या थोड्या मलगड्यांक घेवन लोकामुखल्यान चल. नील न्हंयत मारिल्ली ती बेतकाठी हातान धर आनी वोस. हांव होरेबाच्या कडपाचेर तुमचे मुखार उबो रावतलो. खडपाक मार आनी लोकांक भिवोवचे खातीर तांतलें उदक भायर सरतलें. इस्रायली तांच्या मलगड्या मुखार मैजेन तशेंच केलें. ताणें त्या जाग्याक मस्सा आनी मेरिबा म्हणून नांव दिलें, कित्याक इस्रायलितांनी थंय झगडें केल्लें आनी सर्वेस्पराची परिक्षा केल्ली म्हणून सर्वेस्पर आमचे मदें आसा गिना. देवाचें उतर हें. देवाचें उडपकार. कीर्तन 95 1 तावन 2 6 तावन 7 आनी 8 तावन 9. श्लोक. आज सर्वेस्पराचो ताळो तुमकां आयकत जाल्यार तुमची काळजां धारून करिनाकात. येया, संतोशान सर्वेस्पराक उल्हासया. आमच्या तारणाचें खडाप जावन आसलेल्याक वाखाणया. अर्गां स्तुती करूंक ताचे समोर येवया. गितां गायनांनी ताची कीर्त गावया. श्लोक. आज सर्वेस्पराचो ताळो तुमकां आयकत जाल्यार तुमचीं काळजां धारून करिनाकात. येया, सरपडोवन ताका आराधन करया. आमकां रचलेल्या देवा हुजीर दिंबियांनी पडया. तो आमचो देव, आमी ताचे सर्वोच्च शेळयो. तो पोस करून सांबाळटा तो हिंड. श्लोक. आज सर्वेस्पराचो ताळो तुमकां आयकत जाल्यार तुमचीं काळजां धारून करिनाकात. आज ताचो ताळो तुमकां आयकत जाल्यार अरण्यांत केल्ले परी तुमचीं काळजां धारून करिनाकात. थंय मेरिबांत आनी मास्सांत तुमच्या पुर्वजांनी म्हजी महत्कार्यां देखल्ल्यांनी म्हाका पारकिलो आनी म्हजी परिक्षा केली. श्लोक. आज सर्वेस्पराचो ताळो तुमकां आयकत जाल्यार तुमचीं काळजां धारून करिनाकात. दुसरें वाचप. सांत पावलान रोमाकारांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप. अध्याय 5 वोळ 1 तावन 2 आनी 5 तावन 8 पर्यंत. बाबा भयणीनो, भावार्था वरवीं आमी नितीवंतपण जोडलां आसता. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्तांव देशी आमी आतां देवा थंय शांतीन जियेता. आमी आतां आसलेल्या कुरपेच्या पावंडार आमी पावाशें आमकां वाट वेल्ली जेजू क्रिस्तानच आनी ताचेच उद्देशी देवा सवें आमकां वैभव लाभतलो म्हणून भरवोसो धर्न उल्हास पावता. असलो भरवोसो आमकां निराशी करिना, कित्याक आपलें देणें म्हणून आमकां दिल्ल्या पवित्र आत्म्या मुखांत्र देवान आपलो मोग आमच्या काळजांनी धाराळ वतला. कित्याक आमकां आनीकी कितेंच करूंक सकत नातिल्ल्या काळार क्रिस्तान ताचो नेमलेलो वेळ पावतस खोट्या खातीर आपलो जीव दिलो. एक वर्त त्या मनशा पासत मरोंक कोणी एकलो मुखार सरल्यार सरलो, पूण नितीवंत मनशा पासत ससरायेन मरोंक कोण तो तयार? पूण आमी पातकी आसल्या तेन्ना क्रिस्त आमचे खातीर मेलो. ताचे वरवीं देवान आपूण कितलो आमचो मोग करता तें दाखोवन दिलें.
देवाचें उतर हें. देवाचें वडपकार. उद्गार. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे भरीत राया. सम्या, तूं खरोच संवसार असो तारोक. दी म्हाका ते झरीचें उदक हांवें ताणें नाशें. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे भरीत राया. शुभ वार्ता. सांजुवां प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. अध्याय 4 वळ 5 तावन 42 पर्यंत. समारियांतल्या सिखार नांवाच्या एका शहरांत तो पावलो. जाकोबान आपल्या पुता जोजेक दिल्ल्या जाग्या लागशिल्लो गांव तो. तें जाकोबाची बाय आसली. जेजू पयणाचे फरासण्यान आयिल्लो तसोच त्या बांयच्या कांठार बसलो. सुमार 2 वरांचो वेळ तो. तेदवा समारियाची एक स्त्री थंय उदक ओडूंक आयिल्ली. जेजून तेचे लागीं विचारलें, म्हाका पिवंक इल्लें उदक दी. ताचे शीस खाण मोलाक घेवंक म्हणून शहराक गेल्ले. तिणें म्हळें, तूं जुदेव आनी हांव एक समारियागान, तर तुवें म्हजे लागीं पिवंक मागचें म्हळ्यार कशें? जुदेवांक आनी समारियागारांक एकामेका पंक्ती संपर्क नातलो. जेजून तिका जाप दिवन म्हळें, देवाचें देणें म्हळ्यार कितें? आनी तुजे लागीं पिवंक विचारता तूं कोण हें समजल्ली जाल्यार तूंच ताचे लागीं मागती आसले आनी तो तुका झरीचें उदक दितो आसलो. स्त्रीन ताका म्हळें, सायबा, तुजे लागीं कोळसो ना, बांय बराबर गुंड आसा, तर तुजे लागीं झरीचें उदक खंयचें? आमकां ही बांय दिल्ली आमच्या पुर्वजा जाकोबान. तो, ताची भुरगींबाळां आनी ताची गोरवां प्रास हेच बांयचें उदक पियेल्लीं. तसल्या पुर्वजां प्रास तूं व्हरतो काय कितें? जेजून जाप दिली, हें उदक पियेल्लो हर एकलो परत्यान ताणेता. पूण हांव दितां तें उदक पियेता तो परत्यान केदींच ताणवचो ना. हांव तुका दितां तें उदक ताचे भितर एक झर जावन सासणीक जिवीत उमाळून वळटलें. ती स्त्री ताचे लागीं म्हणाली, सायबा, दी म्हाका हें उदक, तवळ म्हाका तान लागची ना आनी उदक ओडूंक हांगा येवंकय पडचें ना. जेजून तिका म्हळें, वच, तुज्या घोवा कापून हाडणे. तिणें जाप दिवन म्हळें, म्हाका घोव ना. जेजू तिका म्हणालो, तुका घोव ना म्हणून तूं सांगताय तें सारकें. येदोळच्याक तुका 5 घोव जाले आनी आतां तुका एकलो आसा तो तुजो घोव न्ही. स्त्रीयेन ताका म्हळें, सायबा, तूं प्रवादी म्हूण म्हाका आतां कळ्ळें. आमचे पुर्वज ह्याच दोंगरार देवाक आराधन करतले, पूण तुमी जुदेव ताका जेरुसलेमांत मात्र आराधन करचें म्हूण सांगतात. जेजून तिका म्हळें, म्हजें उत्तर सतमान बाये, ह्या दोंगरार जावं जेरुसलेमाक जावं वचनासता आराधन करचो वेळ येवचो जालो. तुमी नेणा आशिल्ल्याक आराधन करतात, आमी जाल्यार जाणा आशिल्ल्याक आराधन करता. कारण सोडवण येवची जुदेव लोकांतावन, पूण खऱ्या आदारांनी आत्म्यान आनी सतान बापाक आराधन करचो वेळ येतलो. तो येवन जाला म्हळ्यार समा. असले आराधक बापाक जाय. देव आत्मो देखून ताका आराधन करतल्यांनी आत्म्यान आनी सतान ताका आराधन करीजे. स्त्रीयेन ताका म्हळें, क्रिस्त म्हणटात तो मागलेलो येता म्हणून हांव जाणा. तो येतस सक्कळ संती आमकां सांगतलो. जेजून म्हळें, हांवूच तो तुजे लागीं उलयता तो. तितल्यार ताचे शीस पाटी येयले. एकले स्त्रिये लागीं तो उलयता तें पळोवन ते अजाप जाले.
पण ताणी कोणी तुका कितें जाय म्हणून जावं वा तूं तिचे लागीं कित्याक उलयताय म्हणून जावं ताचे लागीं विचारलें ना. तवळ ती स्त्री आपलो कोळसो थंयच सोडून शहराक गेली आनी थंयच्या लोकांक सांगी लागली, येया, हांवें केलां तें सगळें म्हाका सांगलेल्या एका मनशाक पळया, तोच क्रिस्त जायत काय. इतलें आयकून शाराचो लोक जेजू सरशीं आयलो. हेणें मेस्त्री इल्लेपणी जेव म्हणून शीस जेजूक वत्ताय करनासले. पूण जेजू तांकां म्हणालो, तुका कळीत ना तें खाण आनी जेवण म्हजे लागीं आसा. कोणी ताका जेवंक खाण दिलें काय म्हणून शीस एकामेकाक विचारूंक लागले. पूण जेजून तांकां सांगलें, म्हाका धाडलेल्याची कुशी जारी करूंक म्हाका करूंक दिल्लें काम संपोवचें तेंच म्हजें खाण आनी जेवण. आनी 4 म्हयने उपरांत लुवणेक म्हूण तुमीच म्हणटात न्ही. हांव तुमकां सांगतां, तुमचे दोळे उबान पळया, पिकोवन धवी जावन लुवणेक तयार जाल्लीं शेतां पळया. लुवता तो आतांच मजुरी घेता आनी सासणीक जिणयेक पीक रास करता. अशें वंपी आनी लुवपी म्हणून दोगी संतोश पावतात. वंपूंक एकलो, लुवंक आनी एकलो, ही सांगणी खरी. तुमी घोळोंक ना त्या शेतांत लुवंक तुमकां हांवें धाडल्यात. घोळिल्लो दुसरोसो आनी ताचे वावटीचो फळ तुमी भोगतात. हांवें केलां तें सक्कड ताणें म्हाका सांगलें म्हणून ते स्त्रियेन म्हणलें आयकून त्या शारांतल्या साबार समारियाकारांनी जेजूक सत मानलो. देखून ते समारियाकार ताचे सरशीं आयले वेळार आपणाशी राव म्हणून तांणी जेजू लागीं परतलें. देखून थंय तो 2 दीस रावलो. जेजूची शिकवण ताच्याच तोंडांतावन आयिल्ले वरवीं आनी जायत्या जाणांनी ताका सत मानलो. तवळ ते स्त्रियेक ते म्हणाले, तूं सांगताय देखून आमी आतां सत मानतांव न्ही. ताणें उलयल्लें आमीच आमच्या कानांनी आयकलें देखून संवसाराचो सडवणदार तोच म्हणून आतां आमकां स्पश्ट जालें. देवाचें उतर हें. वाखाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ. आयच्या वाचपांत आमचो जिविताचो देव आमची दिसपट्टी भूक आनी तान थांबयता. पोरण्या सोल्ल्यांत देवाचे परजेक मासा आनी मेरीबा जाग्यार ताची भूक आनी तान तांच्या पैणार थांबयता. मासा आनी मेरीबा म्हळ्यार शोधन वा झगडलेलो जागो. अनुपकारी परजेक देवान सोडून घालूंक ना. खडपतान वाळचें उदक तांकां फावो केलें. अशें तांची तान आनी भूक थांबयली. सुवार्थेंत जेजू सुदेव न्हय आशिल्ल्या समारितान स्त्रियेची तान आनी भूक थांबयता. समाजेंत आमकां 1000 उणदी बंदी करन आसात. जातकात, भेदभाव, धर्म आनी समाजाची मांडावळ आमकां स्वतंत्र जावन जियोंक आडखळ हाडटात. तेच परी ती समारितान स्त्री समाजाच्या 1000 आडखळींनी बंदी जावन जियेली. जेजू जुदेव समर्थीचो मेस्त्री. समारितान स्त्रिये लागीं कसलोच संबंद नातलो. तो तिका सडवणेचो हात दिवन बरी खबर तिका पासारता. तिका तिची भौतीक तान मात्र न्ही, तिची आत्मीक तान सयत थांबयता. ती सवकास जेजू जुदेवांचो बसयलो मेसिया म्हूण पातयेता. ही खबर सर्वांक वांडता. अशें तिका जेजूची सडवण लागता. तिचे समजणेक लागू जाल्ले विशय ती भावार्थान स्विकार करून सोम्याची शीस जाता.